मोठ्या मोठ्या व्हेरी गुड. माझ्याकडे पुढं कर मरे. हात तुटे म्हटलं, हात म्हटलं. अरे चला लवकर लवकर. कृष्णा, तुझी आई आली तर तू नुसते शंका करू नकोस. दोन्ही खा बरोबर. तू बी का आमच्या संग. म्हणाले दुकल एकामेका दुकल व्हेरी गुड. त्यांच्यानी प्रोग्राम करून आमच्या गावच्या तसेच आजूबाजूच्या शाळा असा त्यांना बरें प्रोत्साहन दिवचे आणि त्यांना एक व्यासपीठ निर्माण करून दिवचे आणि तो त्यांचा प्रयत्न असा. कितल्याशा ल्हान वयान भुरगीं स्टेजीर रावतात, आपली कला दाखयतात. आमी 10वीक पावले तरी मायक घेवन उबे रावपाक खूब भियेताले आणि हे धाकटे माणकुले भुरगे आपली हांगा कला दाखयतात. आपली कला प्रदर्शन करपा खातीर खंय तरी एक व्यासपीठाची गरज आणि जोपर्यंत ती व्यासपीठां निर्माण जायना तोपर्यंत पालक किंवा शिक्षक आपल्या भुरग्यां भितरले जे कलात्मक जे गुण कितें आसात ते वळखपाक शकनात. आणि सगळ्यात पयली गोष्ट जर जाय ती आपली कला सादर करपा खातीर तें व्यासपीठ आणि त्या व्यासपीठ ताणें निर्माण केल्ले बद्दल तांकां शुभेच्छा आणि तांचें अभिनंदन करता. त्या वेळाचेर हांव ह्या सभागृहांत पाविल्लो आशिल्लो एज अ कलाकार म्हणून आणि म्हाका दिसता हांव 6 ग्रुपांचें हांवें प्रदर्शन पळयलेलें आसा, तांची कला पळयलेली आसा. पूण जे हांगसर शिक्षक आयिल्ले आसा प्रायमरी स्कुलाचे तांकां एक सुचोवणी करीनशें दिसता. ज्या वेळाचेर म्हजे मित्र सुधीर प्रभू हाजे कडेन हांव आतां स्कुलेंत आलो तेन्ना म्हळ्यार तो सांगपाक लागलो की जे 2-3 कार्यक्रम जे आशिल्ले ते लायव्ह आशिल्ले. शक्यतो आमची भुरग्यांची कला जर व्यवस्थित रित्या जर ते मांडपाक शकतले तातूंत भितर आनी कलाकार आमी सांबाळून घेवपाक शकतात. आणि रिकॉर्ड डान्साचेर तुम्ही न चड भार न्हयता, तुम्ही लायव्ह ताजेर जोर दिवचो, तुम्ही भार दिवचो अशें म्हजे तुमचे कडेन मागणी आसा. परंपरा किंवा ही संस्कृतीची जोड
जर मुळापासून जर घालून जर दिली जाल्यार निश्चितूच आमची माणपली भुरगीं गोंयचे कलायेचे मळाचेर खूप वयर सरतली. कारण ज्या वेळाचेर ल्हानपणाक आसतना तेणी कले कडेन जर मैत्री जर केली, कले कडेन जर तेणी नाते जर जोडपा खातीर जर आमी तांकां जर प्रोत्साहन जर दिलें, जर आमी जर तांकां शिकयलें जाल्यार निश्चितूच आमचे भुरगीं लखलखले ताळे जावपाक शकता. आणि हे पालक आणि शिक्षकाच्या हातान आसता. ज्याने म्हणटात की गुरुवर्य हे शिक्षकाक किंवा भुरग्यांक मोल्ड करपाक एक आकार दितात. आमकां एक खबर आसा की कुंभार जी भांडी जी तयार करता तांकां आकार दिवपाक सहज शक्य आसा, कारण ती निर्जीव वस्तू आसा. पूण भुरग्यांक तयार करपा खातीर तांकां आकार दिवपा खातीर कौशल्य लागता, कारण ते सजीवाक आकार दितात, सजीवांच्या अविचार प्रणालीक आकार दितात. हे लक्षात दवरपाक जाय.